सरकाराचो बजेट 26,600 कोटींचो, तातूंतले सादारण 50 कोटी चोडणेकारांक पूल उबारपाक सरकार वापरपाक शकना जाल्यार फुडले खेपे वेंचणुकेक मतां मागपाक येवच नाकात. गांवांक गरजेची अँब्युलन्स दिवपाक शकना, लोकांचो जीव वाटावपी पूल दिवपाक शकना जाल्यार तुमकां वोट कित्याक घालप? माडेल चोडणेची सभा ह्या प्रश्नांनीच गाजली. काल म्हटल्यार बुधवारा माडेल चोडणेचे फेरी धाक्यार उज्याचे केण पेटले, अर्थातच उतरांच्या उज्याचे. दर एका उलोवप्यान पोट तिडक उक्तायली. कितलेशेच तेंपान ह्या धाक्यार परत सभा जाली खरी, पूण ह्या फुडें वोट मारतना चिंतून मारात हाचेर एक मत तयार करूनच. आयकात उलोवप्यांचो एल्गार. गोंयच्या सरकाराचो बजेट कितलो आसा खबर आसा? गोंयच्या सरकाराचो बजेट आसा 26,600 करोड. कितलो? 26,600 करोड. आता जो लास्ट डिमांड जो घातलो आसा, एक कन्स्ट्रक्शन ब्रिज जायसर नो फेरी रेट आटी गव्हर्नमेंट कन्स्ट्रक्ट्स द रोड ब्रिज. म्हाका विचारपाक जाय, 26,000 करोडांतल्यान कितले लागतले रे? 20 कोटी लागू शकता? कितले लागते? लागून कितले लागतले? 15, 20, 50 करोड. जरी तर 50 करोड तर तांकां चोडणेकारांक म्हणपाक तेंचेकडे 26,000 कोटींतल्यान जायना जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक वोटींग मागपाक हांगासर तांकां रायतूच ना, हांगा येवपाक शकत ना. आज तुम्ही आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली. थोडे कडेन सांगा कितें, रिवाणा भितर जाल्ले लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाक शकता म्हणून. रिवाणा खंय ताच्या बापाचे फाट खंय, जे सेम जेणे हांगासर रेट वाडयल्ली आहा पळय, तो मिनिस्टर म्हणटा की रिवाणा खंय ताच्या बापाचो फाट. रिवाणा गोंयकारांचे आनी गोंयकारांक खंय वचपाक रायट आसा. चोडणेकारांक रिवाणा, रिवाणाक चोडणेकारांक हांगासर येवपाक रायट आसा. म्हाका वायट दिसता जेन्ना हांवें विचारलें की हांगा समज एक अकस्मात जर कोणाचो अपघात जालो आनी खंय तरी ताका मेडिकलाची सुविधा घेवपाक जाय, एमर्जन्सी आयले जाल्यार कितें करता? म्हाका वायट दिसलें की ताका पयलीं बिचोले व्हरता आनी बिचोले व्हेल्या उपरांत तो वाचलो जाल्यार बरें आसा. वाचोना जाल्यार परत मागीर जीएमसीन व्हरता आनी जीएमसीन व्हरता जाल्यार वाचलो जाल्यार सेकंड ताका चान्स, म्हळ्यार पयली लायफ हांगासरल्यान बिचोली आनी बिचोलच्यान जीएमसीन व्हरतना दुसरी लायफ, आनी थंय जर पडलो जाल्यार तो गेलो. म्हाका एक वायट दिसता, जरी तर आज एम्ब्युलन्स सर्व्हिस आमी सगळे बरें उलयता, डिजिटल इंडिया, हे इंडिया ते इंडिया, जरी तर एम्ब्युलन्स सर्व्हिस तर मेळना. 5 मिनिटां सुद्धा खूप गरजेची असतात. जेन्ना खंयचो एक्सिडेंट जाता तेका 5 मिनिटांनी 10 मिनिटांनी तर एम्ब्युलन्सान जीएमसी पावयना जाल्यार तो आत्ताच मरपाक शकता. पूण आज ते चोडणेकारांची फॅसिलिटी ना. आसा तुमकां फॅसिलिटी? जरी तरी तुमकां एम्ब्युलन्स फॅसिलिटी सुद्धा सारखी ना जाल्यार तुमी आनी वोट दिता कित्याक? की प्रत्येक फावटी हे एसीन बसतले आनी फी डिसायड करतले. 10,000 सॅलरीचे भुरगे कितले हांगासर 10 ते 15,000. चोडणेच्यान कसिनोन वचपी भुरगे नाजाल्यार आनी दुसरे कडेन वचपी भुरगे 10 ते 15,000 सॅलरी आसा काय ना? जरी तर तुमकां 1.5 लाख आमदारांक जर पावना आनी तुमी दिगंबर कामत त्यांचा कुटाक करता की 1.5 लाखाचे मायन्स करचे म्हणून, जाल्यार आयज तुम्ही ते 10,000 ते 15,000 जोडपी मनशांक तुम्ही 150 रुपया कशा लावूंक शकता? आता राजेश बाबान एक बारीकशी गजाल, एक ऑडिओ क्लिप सांगला, तातून एक जो मंत्री आसा आमच्या आर&डीचो तो म्हणटा की ताणे खंय हांगासल्या आनी दिवाडच्या कुमारजुव्याच्या आमदाराक खंय तांणी कन्विन्स केले. हांव फर्स्ट टायम हांवें आयकलें, जे ऑडिओ हांवें आयकलें हांव शॉक आसलो. कित्याक आमदार कन्विन्स जावपाक आमदार कोण? तेणी कन्विन्स जाताना तुमकां लोकांक विचारले की बाबा आपूण कन्विन्स जाव काय नाका जाव? हो एक मोठो क्वेश्चन आसा. कित्याक हांगा जेन्ना लायनीक रावता, हांगा जेन्ना सकाळी फुडेंचे त्रास काडटा पळय, तेका कसो कन्विन्स करतलो पळय तोच जाणा. कित्याक सकाळी 2-2 वरां जेन्ना हांगा वताक लोकांक कडचे पडटा पळय, हांगा लायनी सारक्यो नासता, हांगा कितें त्रास जाता ते चोडणेकारांक खबर आसा. आनी आयजे हांगा ग्रुप फॉर्म जाल्ले भुरगे आसा पळय तांकां खबर आसा. आनी जो प्रत्येक जाण जो बिचोलचो जावं मयाचो जावं नाजाल्यार चोडणाचो जावं तो रूट फॉलो करता पळय, तेकाच एक त्रास खबर आसा की कितें सर्व्हिस मेळटा हांगा आनी कितले त्रास जाता ते. आनी तरी आसतना जर आमदार म्हणटा की तो हांगासलो आमदार आनी तो आमदार कन्विन्स जालो जाल्यार एक खरीच दुख्खाची गजाल. ते कन्विन्स जावपा फाटल्यान खरेंच तेजे कन्विन्सिंग पावर तेजी चड आसली काय वयरसून प्रेशर चड आसलो पळय, तेजेर आमकां खरोच क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा. जे एसेन्शियल सर्व्हिस जो ब्रिज जावपाक जाय
ते 35,000चे जे ब्रीज जावपाक जाय गोंयांत पळय तेच फक्त हाडा तुम्ही आनी ते ब्रीज करून दाखय. हाडपाचें काय हाडून जायना तेंचेर हाडपाचें न्हू. 35,000 म्हणटा ते लूट केल्यात म्हणटा. ते तेंचेर 35,000चे जे पळय ब्रीज बांदपाचे आसा पळय ते तेंचेर पयलीं हाडपाचें आनी ब्रीज बांदून दाखोवपाचे लोकांक. ते म्हणटा की 4 व्हिलरांक 40 रुपया दिवपाक जाय. आमचे मॅक्झिमम जे मया मतदार संघाचे अशें म्हणटा कारण मया मतदार संघात आमकां 4 पॉयंट लागता फेरी सेवाचे. कालवी लागता, बबुरपाव, तोंडला लागता, नारव्या दिवाडे लागता, तशेंच सारमानस पिळगांव लागता. इवन हांगातले सारमानसाचे लोक जे आसा पळय थोडे डेली वेजीसाक पगार वयता कामाक. ते 2 व्हिलरान वयता कोण 4 व्हिलरान वयता. तेंकां तेंच्या कडेन अफर आसतली हे तेंकां पयशे दिवपाक. आणि जो डिसिजन हेल्पली घेतलेले जे फुकट 2 व्हिलरांक फुकट आणि 4 व्हिलरांक 10 रुपयाचे आसले ते चेंज करपाक कितें कारण. तुमचे कडेन पयसो ना. तुमकां आमदार विकते घेवपाक 50 खोके आसा. पयलीं 10 घेतले फाटले आता 8 घेतले. 8 इंटू 50 कितके जाले. तेच जर 50 तुमी तांकां दिवपाचे जर तो ब्रिजाक जर घातलेले जाल्यार हांगा ब्रिज जातलो आसलो. तोपर्यंत हे फाटी घेना दरवटची फाटी घेना तोपर्यंत हांगासर न्हिदोन रावपाचे. सगळ्यांक रेडी आसतले ना तुमी. तोपर्यंत जाता जाल्यार परत न्हिदपाक आसतलो तो हांव. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.